याज्ञिका कियोकादेव आम्ही गायन घेऊया E35 पेज 19. तुझे तुझी सोशी आल्या आल्या दुनिया मोज मोज तुझी तुझी मागूंक मागूंक आमका आयतोर आयतोर तुझा तुझा सोमेस्ताची दोईन दोन बाकूय बाकूय गरज गरज आमची आयतोर आयतोर तुझा तुझा सोमेस्ताची दोईन दोन बाकूय बाकूय गरज गरज आमची तुझे तुझे सोशी सोशी आयल्या आयल्या दोनिया वोपूंक ओपूंक तुका तुका मोयमार्गा घाल घाल तू तू नोदोर नोदोर देवा देवा तुझी सोमेस्ताची सोमेस्ताचेर काकलुतीची घाल तू नोदोर देवा तुझी सोमेस्ताची काकलुतीची बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्रात्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसू. मोगाळ बाबडीनो आयच्या शिव वर्तमानात जेजू म्हणटा जी कोण देवाचे उतर आयकतात आनी पाळटात तीच म्हजी खरी भाव भयणां तीच म्हजी आवय. दिसा दिसपट्टी आमी देवाचें उतर वाचता आमी आयकता पूण तें आमच्या जिवितांत पाळटाव गाय. जर तर आमी देवाच्या कुटुंबाचे वांगडी जावंक जाय जाल्यार देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी पाळून जिवितांत जाय ती बरी फळां दिवंक जाय. दिसा दिसपट्टी आमचें जिवीत जियेतना देवाचें उतर वाचुया नियाळुया जिवितांत पाळूंक जिवितांत जाय तें बरेंपण करूंक ह्या मिसांत आमकां कृपा आनी बोड मागुया. आनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर सगले आमच्या पातकांचो आमी उगडास करुया. हांव पातकी हांव हांव पातकी पातकी सोर्पविदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोबड अपराध. हे पसत भाग्योन सुदान सांकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सोमिया काकलूत कोर सोमिया काकलूत कोर सोमिया काकलूत कोर Krista काकलूत कोर Krista काकलूत कोर Krista काकलूत कोर सोमया काकलूत कोर सोमया काकलूत कोर सोमया काकलूत कोर. प्रार्थुया. हे मिसा भेटयता आयज आपलो जल्माचो दीस समोरमता बाजिलियो डायस हाचे पासत ताका बरी भलायकी मागुया. देवान ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर शुभ आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. तेच परी आमची खासगी मागणी जे कितें आमी मागूंक आयल्या ते ह्या वेळार भावार्थान मागयो नातोनीचे मजतीन आमी देवा मुखार दवरुया.
सर्वेस्परा सासनाच्या देवा तुवें लिस्बोवाच्या बागयोंत आतोनीक कोऱ्या भावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरशी आकांताक आसलेल्यांचो तीर आस्त्र करून दिलोय. ताचो पाटलाव करून जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळे आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचे एकपडान जो जियेतान राज चलयता सासनाच्या ससना. आमेन. एजरसाच्या पुस्तका वेलें वाचप. दायरस राजान एफ्रताचे पोलतोडच्या प्रांतांतल्या अधिकारांक अशें बरयलें. जुदाच्या अधिपतीक आनी जिदेवांच्या जाणट्यांक देवाचें मंदीर बांदूंक दियात. आदलेच सुवातेर देवाचें मंदीर ताणें बांदचें. हें देवाचें मंदीर नव्यान बांदूंक तुमी कशे भाशेन जिदेवांच्या जाणट्यांक आदार दिवंक जाय ते विशीं हांव असो हुकूम घालतां. ह्या लोकांची मजुरी रोकड्या रोकडी आनी चुकोय नासतना राजाच्या येणावळींतल्यान फारीक करची. ही येणावळ एफ्रताच्या पोलतोडच्या प्रांतांतल्या लोकांचो दोण. हांव दायरस हें फर्मोण परगट कोत्तां. तें आसा तशें पाळचें. आगवे प्रवाद्यान आनी जाकारियास योदनाच्या पुतान दिल्ल्या दिरान जुदेवांच्या जाणट्यांनी बांदपाचो वावर फुडें व्हेलो. इस्रायलाच्या देवाच्या हुकुमा प्रमाणें आनी सिरस आनी दायरस हांच्या फर्मोणा प्रमाणें सगळें बांदप तांणी सोंपयलें. आदार म्हयन्याच्या 23व्या दिसा हें मंदीर बांदूंक तयार जालें. दायरसाच्या राजवडकेच्या 6व्या वर्सा हें घडलें. इस्रायलितांनी याज्ञिकांनी लेवितांनी आनी परदेसांतल्या उरलोल्यांनी खुशालकायेन ह्या देवाच्या मंदिराचें समर्पण केलें. ह्या देवाच्या मंदिराचें समर्पणा समयार तांणी 100 बैल, 200 व्हड मेंढरे, 400 ल्हान मेंढरे आनी आख्ख्या इस्रायलाच्या पातका खातीर फारीकपणाचें बलिदान कशें इस्रायलाच्या 12 कुळां प्रमाणें 12 बोकडे भेटयले. मागीर मोइजेसाच्या पुस्तकार बरयलेलें आसा तशें जेरुसाल्यांत देवाच्या मंदिराचे सेवक आपल्या वर्गां प्रमाणें तांणी याज्ञिकांक नेमून दवरले. पयल्या म्हयन्याच्या 14व्या दिसा परदेसान ताण परतून आयलोल्यांनी पास्कांची परब संबरमली. 21 मनीस जाल्ले परी लेवितांनी आपणाची शुद्धी केली. ते सगळे नितोळ आसले देखून परदेसान ताण आयिल्ल्या खातीर आपल्या सांगात्या याज्ञिका खातीर आनी आपणाचेच खातीर ताणें पास्कांचें बलिदान केलें. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सुकली म्हणुया. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. सर्वेस्पराच्या घरा वचुया. ही उतरां म्हज्या कानार पडटाच केदो वर संतोष म्हाका भोगलो. आमी पावल्या जेरुसाल्या. तुज्या दारवट्याचेर आमचीं पावलां. तुजे भितर रिगले आमचे पांय. साबाक. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया. मजबूत एकूच बांदावलीचें अशें बांदून काडलां आमचें जेरुसालें. थंयसर कुलां 14 येतात. सर्वेस्पराचीं कुलां तीं. साबाक. सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया.
तुय सर्वेस्पराचें नांव वाखाणूंक इस्रायलाचो कायदो तुयसोर मांडल्यात मुनसुबेचो सदरो दाविदाच्या घोरण्याचो सदरो जाबाब सर्वेस्पराच्या घरा संतोषान वचुया शुभ वर्तमानाक आमची कालसा मना तयार करूंक उबी रावया Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीं सगलीं सुभागी Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Soy sorvespora, soy sorvespora, soy, 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 soy. Sorvespo तुमचे सोवे आसू Tu mangi sove asu. लुका परबडे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान Muiman tuka somya. जेजूक मेळूंक ताची आवय आनी ताची भाव भयणां पावूंक सोदली लोकांची केट आसली देखून ताचे सुरशी तांकां लागीं येवंक जायनासलें कोणें ताका अशें सांगलें तुजी आवय आनी तुजी भाव भयणां भायर रावल्यांत आनी तुका पळोवंक सोदतात पूण ताणें जाप दिवन म्हणलें देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीच म्हजी आवय आनी म्हजी भाव भयणां जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे Wakani tuka Krishna. मोगाळ बाबडीनो स्तोत्राच्या पुस्तकार आमकां अशें मेळटा देवाचें उतर आमच्या पावलांकूच वाड हेब्रोवांचें पुस्तक म्हणटा देवाचें उतर एके पाजलोरे तोरसादी सारकें जे आमचें काळीज आसपास रिगता आमचें जिवीत बदलता देवाचें उतर सासनीक जिविताचें उतर तें आमकां कोरी वाट दाखयता आनी आयच्या सेवा धर्मान आमकां म्हणलां जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तीच म्हजी आवय तीच म्हजी भाव भयणां जी कोण पाळटात ती म्हज्या कुटुंबाचे वांगडी आमी आमकांच विचार करुया मिसाचे भेटेन आमी देवाचें उतर आयकता घरांत जेन्ना आमी तेर्स करता तेन्ना देवाचें उतर आयकता आनी कसलेय मागणी करता थंयसर देवाचें उतर आयकता पूण आमी जिवितान देवाचें उतर पाळटा गाय जिवितान आमी बरें करता गाय बरीं फळां दिता गाय जायते पावटी आमी देवाचें उतर आयकता पूण पाळिना फकत वयल्या वयर आमचें जिवीत जाल्लें आसा आनी जेजू म्हणटालो तुमी म्हाका सोमया सोमया म्हणल्यार कोणूच स्वर्ग राज्यांत भितर सरचो ना पूण जी कोण देवाचें उतर आयकतात आनी पाळटात तांकांच स्वर्गीचें राज मेळटलें देवाचें उतर पाळटात ती आपलें घर कोडपार बांदतात नाजाल्यार देवाचें उतर आयकतात आनी पाळिनात ते आपलें घर रेंवेर बांदतात आमी कसलीं मनशां जाल्यांत गाय आमच्या जिवितान आमी नियाळ करुया एका दिसाक एक मनीस स्टेशनाचेर रेल्वे स्टेशनाचेर उबो आसलो आनी खंय एक ल्हान सोपुल्लें भुरगें आयलें आनी ताणें खंय ताच्या हातीक धरलें पूण जेन्ना ह्या भुरग्यान ह्या मनशाक पळयलो ताणें खंय रोखडोच हात सोडलो आनी धावी धावी खंय आपल्या बापायक लागीं गेलें त्या भुरग्याक दिसलो ज्या मनशाचो हांवें हात धरला तो म्हजो बापूय म्हूण
मोगाळ बाबडीनो जायते पावटी आमची गोत असलीच जाता. आमी चिंताव आमी देवाच्या कुटुंबाचे वांगडी म्हूण, कारण आमकां बावतिस्मा दिसाक आमी जेजूची भाव भयणां जाल्याव, आमी क्रिस्तांव जाल्याव, आमी इगोजवादाचे वांगडी जाल्याव. पूण वांगडी जाल्यारच पुरो ना, जें कितें आमकां संदेश मेळटा तो संदेश आमी आमच्या जिवितान पाडूंक जाय. कारण जेजून आमकां सांगलां देवाचें उतर आयक आनी पाळ, तुमी म्हज्या कुटुंबाचे वांगडी जातले. कांय वर्सां आदीं जेन्ना खंय ऑपरेशन सपरेशन पिरियड चलतालो हो काळ चलतालो, जायतो बांगलादेशाचो लोक खंय आमच्या भारतांत बेंगालांत भितर सरलो आनी ते खंय रेफ्युजीज कशे रावताले आनी खंय जायत्यो माद्री भयणां तांची सेवा करताली. आनी ह्या लोकां मदें खंय एक प्रोफेसर आसलेलो, तो हे सगळें बारीकसाणेन पळयतालो. ह्यो माद्री भयणां तांकां जेवण दिताली, तांच्या भुरग्यांक शिकयताली, तांकां राखताली, सांबाळटाली. आनी खंय एका दिसाक हो प्रोफेसर एके माद्री भयणीक भेट्टा आनी अशें म्हणटा, तुमी हांगासर रेफ्युजीज कॅम्पांत जायतो बरो वावर करतात, पूण हांवें तुका केन्नाच थँक्यू म्हणूंक ना, वा एक बरी स्मायल पर्यंत दिवंक ना. तुमी कशे भाशेन हो बरो वावर करतात, हू इज युअर इन्स्पिरेशन, तुमकां कोण स्फूर्ती दिता. आनी खंय माद्री भयण म्हणटा, जेजू म्हाका स्फूर्ती दिता. आनी तेन्ना खंय हो मनीस तिका विचारता, म्हाका जेजूची खबर खंय मेळटली. आनी ती म्हणटा पवित्र पुस्तकान मेळटली. आनी तो मनीस खंय तिचे लागीं पवित्र पुस्तक मागता आनी ती म्हणटा, हांगासर दुसरे धर्माचे लोक आसात, म्हज्यान तुका पवित्र पुस्तक दिवंक जावचें ना. आनी तेन्ना खंय हो मनीस म्हणटा, म्हाका पवित्र पुस्तक दी, म्हाका वाचूंक जाय. आनी तेन्ना खंय ही माद्री भयण ताका पवित्र पुस्तक दिता. आनी खंय हो जेजूची बरी खबर वाचपाक सुरू करता. 3 म्हयन्या उपरांत खंय ही माद्री भयणीक तो पोत्तून मेळटा आनी अशें म्हणटा, ह्या मनशांनी जेन्ना हांव बांगलादेशांत जिवीत जियेतालो, म्हज्या घरकान्नीक आनी म्हज्या चेडवाक जिवेशी मारलेली, म्हज्यान तांकां मोगसूक जालें ना. पूण आतां हांवें जेजूची खबर वाचली, जेजून कशे भाशेन कुर्साच्या पलंगार थावन आपल्या दुस्मानाक बोगशिलें तें हांवें वाचलें. आनी हाकाच लागून म्हाका घोटाय मेळ्ळी म्हज्या दुस्मानाक बोगसूंक, आनी हांव तांकां बोगसूंक आतां तयार आसा. मोगाळ बावडेनो, ह्या मनशान देवाचें उतर वाचलें आनी पाडूंक तो तयार जालो. तेच परी आमी आमच्या जिवितान देवाचें उतर वाचून, नियाळून, पाळून नवें जिवीत जळूंक, जिवितान बरीं फळां दिवंक आमी सगळीं वावरुया. आयच्या पयल्या वाचपान आमी इस्रायल पोरचेची खबर आयकल्या. आमी जाणात इस्रायल पोरचेन पातक केलें देखून तांकां पयस परदेसांत व्हेल्ली आनी तांकां सायरस राजा पोत्तून आपल्या गांवघरा हाडटा. तांची घरां मोडलोलीं, तांचें देव तें मोडलोलें. पूण सायरस राजा आनी डेरियस राजा तांकां एके भाशेन हुकूम घालता परतून हें देव तें बांदूंक. कारण ती म्हणटाली, वी बिलोंग टू द टेंपल, हें देव तेंपल आमचें, आमी त्या कुटुंबाचे सगळे वांगडी. सगळे तांकां चिट्यो बरयता आनी म्हणटा, तुमी सगलो देव तेंपलाचो वावर तुमी सुरू करात, देव तेंपल बांदूंक तुमी फुडें सरात. आनी हें बांदता आसतना थंयसर आमकां 2 प्रवादी मेळटात, जाकारियास आनी हागाय. हे प्रवादी तांकां लोकांक उद्देशन दितात हें देव तेंपल बांदूंक. आनी हो लोक उमेदीन देव तेंपल बांदता आनी पास्काची परब संभ्रमता. मोगाळ बाबडीनो, आमी सगलीं देवाच्या कुटुंबाचे वांगडी, आमी सगलीं देवाची भाव भयणां. आनी हाकाच लागून जो संदेश आमकां मेळटा तो आमच्या जिवितान पाडूंक जाय. तो दिसा दिसपट्टी आमचें जिवीत जियेतना देवाचें उतर वाचुया, नियाळुया, पाळून जिवितान बरें करूंक, जिवितान जायतीं बरीं फळां दिवंक ह्या मिसान आमकां कृपा आनी बोड मागुया.
सगळीं उबी रावया आनी ह्या वेळार आमची मागणी आमची ते सवा आमी देवा मुखार दवरुया. आमच्या धर्माच्या वडिलांनी आपल्या हातान घातलेली जबाबदारी ओळखून पोरजेच्या बरेपणा खातीर वावरूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत बऱ्या आनी वायटा मोदें अंतर करून बरें तेंच विचून काडूंक आनी वायट पयस करूंक दैवीक जाणवाय आमकां फावो केल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आयज बाजिलियो डायस आपलो वाडदीस समोरमता आनी ह्या समयार ताणें ह्या मिसाचें इंतेसांव भेटयलां. तर बागयोंत आंतोनीचे विनवणीन आपलो सुबाम आशिर्वाद ताचेर घालूंक म्हूण बापा लागीं मागुया. जेसूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. भोव मोगाळ बापा, दोयेनी आमची मागणी आयकून घे. आमच्या जिवितांत तुजें उतर वाचून नियाडून आनी तें पाळूंक तूं आमकां आदार दी. ह्याच क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेल्यार आमी गायन घेवया. C15 पेज 34. देवा उतर आमी घेतला ताका आमी जबाब दिला. जबाब जावन दी जिविताचो मोगान केले भेटवणेचो. बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोमता. बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोमता. बापाक समोर पिले जिवीत ताच्या सुत्रार बांदून हाडू. येस भेटवणेन जेजू वरवीं आत्म्याचे बोल आमचेर देंवता. बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोमता. बापा तुझे उतर मानता मोगान तुका जिवीत वोमता. देवा उतरार आत्म्या उज्यार आमचे चलते जिवीत जाता. बापा मुखार जिवी बोली मनशा मुखार खरी साक्षी. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सोर पदवेदार आनी भोवर्थ्या देवा, तुज्या भाग्योताच्या उगडासाक योद समर्पून तुजें तोरपण आमी ओळखून घेताव आनी तुजे मुखार सोरपटून तुका उलो मारताव. आमच्या गुण्या खाल तुज्या मोगान जिवन सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं.
आमची काळजां उपाहारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदारा आनी सासनाच्या देवा सोर खाडी आनी सोर थाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो हातून तुज्या भक्तांच्या मनाक हो दीस समोरमूक तुजे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय ताचे पुण्यवान जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचें गिन्यान उडयता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dolbaranzo, servis portu, surgani son serbo, liatusha, voibovat, unsargi, duka soy. Servis poracinovi, yektatakasoy, unsorgi, dukasoy. बापा करस्न पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत आपलीच कुशीन कोश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी सोमेस्त गियात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पेसोत समोर पोंची तीस बरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक करारचें रगत पातकांचें भक्षण मेलशाक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशा पासत तें वारवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात Bavartaso good porgotuya. Gesù melo, Gesù জীবন সালা, Gesù novianietolo, Gesù melo, Gesù জীবন সালা, Gesù novianietolo. Bapa. जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूनशी कास तुका समोर पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कुळण रगो शेवतले आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बागियोन बापा फिलिप नेरी आमच्या गोंडी बापा सिमियांव आमच्या आदारी गोंडी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणांची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परसोडीत मुखामोळ पडोवंक फावो कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारये देवाची माई सांगाती तिचो पोती भागिवंत सुशे भागिवंत आतोन भागिवंत धर्मृता आनी सोर काडी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना आमी सगळीं दीर घेवन म्हणुया. आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राय आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जा. आमचो दिसपट्टो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताचे येणेक आमी बरवशान ओत्रेकताव. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोर पातकांतली सटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्तान तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातक्यांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावात्याचे दिश्ट घाल आनी तुजी कुशी परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटांत सांबाळ. जो जियेता आनी राजभर चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटिली आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटिली आमची काकूत कोर. देवाचे शेले संसाराचे पाप काडटिली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान सगळीं आमी सुभागी. सोमिया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. The Holy Communion is reserved only for those who are baptized in the Catholic Church and for those who remain in communion with the Catholic Church. If any non-Catholics are present or persons of other faith, a person who do not believe in God, please do not come forward with your open palms to receive the sacred body of Christ. कोम्यांच्या वेळार आमी गायन घेवया. D7 पेज 50. दिवसात मनशाचे काळ लिपलो लोंड्या रुपा. ताणे वाडले भुकेल्या भिवोंक दिले तानेल्या. ताचो माई मोग मिटमेळ नाशिल्लो. ताचो माई मोग मिटमेळ नाशिल्लो. ताचो माई मोग मिटमेळ नाशिल्लो. ताचो मोग मिटमेळ नाशिल्लो. ताचो माई मोग मिटमेळ नाशिल्लो. ताचो माई मोग मिटमेळ नाशिल्लो. ताचो माई मोग मिटमेळ नाशिल्लो. ताचो मोग मिटमेळ नाशिल्लो. ल्हान व्हडल्यांक दुर्बळ क्रिस्तांव सांगाती दोनया चक्रा. एका जेवणाक बसयली सगळीं भुरगीं देवाची. ताचो माई मोग
मीठ में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो मोग मीठ में नाशिल्लो मोर्नांतलो जीवन जालो परिपूर्ण करार स्थापलो या पास्काचे ते जेवण कराराचे ते जेवण ताचो माई मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो मोग मीठ में नाशिल्लो जेसूच्या पास्कात वांटो कोरारान पूर्ण बरो या मेसाच्या बागेल्या या जेवणाच्या वाटेल्या ताचो माई मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो माई मोग मीठ में नाशिल्लो ताचो मोग मीठ में नाशिल्लो प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, भाग्यवंत आंतोनीन तुजी आनी तुजे पवित्र सभेची विस्वाशीपणान सेवा केल्ली खातीर सासणीक संतोषाचो मुकुट ताका फावो जालो. आमी आतां शिवलोल्या जेजूच्या कुडी रोगताच्या बळान ताच्या पावलांनी चलून तुजी आनी आमच्या भावा भयणाची मोगान चाकरी करूंक आनी शेवटी ताच्या सांगाताक सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. कांय कळवण्यो. भाग्यवंत आंतोनीची इमाज सर्पेंत हातान धरून आमचे सोविनियर स्टोरांत हातून विक्रेक आसा, तुमी त्यो घेवच्यो. तुमकां कुमसार जावंक जाय जाल्यार फादर हायसीन कुमसुदोरींत आसा. सिस्टर सेंड्रा कोंकणींतल्यान कावन्सिलींग करता आनी फादर दानम इंग्लिशींतल्यान कावन्सिलींग करता. तांचे दोगांयचे कॉन्टॅक्ट नंबर आमचे नोटीस बोर्डार आमी घातलेले आसात. गेल्ल्या
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आनी सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या जेदूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडुपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विणवणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विणवणेन देवान केलोली विजमितां आयकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण कालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन निर्मळकायेच्या लिली फुलां. नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा. नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मृता. कोर म्हजें जिवीत नितळ निर्मळ. बोर मोशें मन जाणवायेन. पेटोय मोशें काडीज प्रिती मोगान. आनी सोर भोंवती म्हज्या कुरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इस्ता हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उशीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काडीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेंगेन आयलोलो तोच बाळक जेसू तुजे विणवणेन म्हाका भक्षण दितलो आनी गरज त्या कुडी आत्म्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवोशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या भुजवणदारा, तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजें हुस्के आनी कोंती, म्हज्यो भिरांती आनी आकान पडय. म्हज्या हुस्क्या कोंतींतलो म्हाका निवार. तुजे विंगेन आसलेल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनच मेळून घे. ओचोऱ्यांच्या भाग्यवंत आंतोन, तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तो तुजे पदवीदार मसुतीन एक काल्तिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मोडाय आनी कोणवाडाय, तोणाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोतीन जेजू सारकेले बरे गूण ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिणाक स्वताच्या आंदोळनाच्या मार्गा चलोवंक तांचे खातीर तूं दामोन आसतना विनोती कर. आमेन. Sant Antoni, oczoriacia bogda, Portugalco tu odwórtota, tusia krąta, kelta bogda,
बाळक जेसू रायांचो रसा तुझ्या ग्रंथार खेळता बघता बाळक जेसू रायांचो रसा क्रिस्तावांचे शास्त्र कोरे देखून तुवे दाखवून दिले जेन्ना दुर्या देगेक प्रेकार केले मासली वयर सोडून ते आयकले जेन्ना दुर्या देगेक प्रेकार केले मासली वयर सोडून ते आयकले